नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या तामिळनाडू भेटेर. आयज तांणी चेन्नई विश्वविद्यालयाच्या 165व्या पदवीदान सुवाळ्यात घेतलो वांटो. भारतीय रेल्वेच्या उदरगतीक नवी दिशा दीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 508 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकास कामांचो व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान बसयलो बुन्यादी फातर. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज पुण्यात सहकार समितीच्या डिजिटल पोर्टलाचो केलो शुभारंभ. युक्रेन संकट सुटावे करपा हेतान साऊदी अरेबियेन शांती वार्ता आसा चालू. रूस युक्रेन समस्येचेर शांतताय हाडप हो ह्या शांती वार्तेचो उद्देश. आणि आयज भारत आणि वेस्ट इंडीज पंगडा मदी दुसरो T20 खेळ गुयानाच्या प्रोव्हिडन्स स्टेडियमार जातलो. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या तामिळनाडूच्या भेटेर आसात. आयज तांणी चेन्नई विश्वविद्यालयाच्या 165व्या पदवीदान सुवाळ्यात वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांणी सांगले की तरणाट्यांनी तणाव विरहीत रावन भविष्यात बरे कार्य करपाची आशा दवरपाक जाय. शिक्षण संस्थांनी आणि शिक्षकांनी भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाक फुडें येवपाक जाय अशेंय तांणी मुखार सांगले. Of not landing a prestigious job and the weight of expectations from the parents and the society are causing acute mental stress amongst our youth. I appeal to all the students to never let any anxiety overwhelm you. There is always an opening or opportunity which may not be visible for some time. Have faith in your abilities and keep moving forward. Parents, academic institutions and faculty members can come together to help the students navigate through the numerous challenges they face. बालिका शिक्षणासंबंधान उलयतना राष्ट्रपतींनी मुखार सांगले की शिक्षित बायलां देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान दिता. हाचो समाजाचेर सकारात्मक प्रभाव पडटा. By inviting in the education of girls, we are investing in the progress of our nation. Educated women can make greater contributions in the economy, provide leadership in various sectors, and make a positive impact on the society. भारतीय रेल्वेच्या उदरगतीक नवी दिशा दीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 508 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकास कामांचो बुन्यादी फातर बसयलो. व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्र्यांनी हो बुन्यादी फातर बसयला. अमृत भारत स्टेशन येवजणे अंतर्गत हे पुनर्विकास काम जातले. हातूंत 25,000 कोटी रुपया खर्च करून ह्या रेल्वे स्टेशनांचे पुनर्विकासाचे काम जाता. ही 508 स्थानकां देशातल्या 27 राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आसात. उत्तर प्रदेशात आणि राजस्थानात 55, बिहारात 49, महाराष्ट्रात 44, अस्तंत बंगालात 36, मध्य प्रदेशात 34, आसामात आणि पंजाबात 32, ओडिशात 25, गुजरातात आणि तेलंगणात 21, झारखंडात 20, आंध्र प्रदेशात आणि तमिळनाडूत 18, हरियाणात 16 आणि कर्नाटकात 13 रेल्वे स्थानकांचो पुनर्विकास जातलो. या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले की भारत नवीन मोख आणि नव्या प्रेरणेन मुखार सरता. जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं. अब कल्पना करिए स्केल. साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं.
अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या उदरगती खातीर खासा निधीची तरतूद केल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। रेल्वेच्या विस्ताराक आनी विकासा खातीर सरकार गतीन काम करता अशें तांणी सांगले। बीते 9 वर्षों में हमने रेलवे में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं। भारतीय रेल्वेक पर्यावरण अनुकूल करपाच्या नदरेन मोठे यत्न चल्ल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। हमारी ट्रेनों के करीब करीब 70,000 डिब्बे, 70,000 कोचेज में LED लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स की संख्या भी 2014 के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है। ये जितने अमृत स्टेशन बनेंगे ये भी ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को पूरा करेंगे। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधी पक्षाचेर टिका करतना म्हळां की विरोधी पक्षांनी विकास करपा खातीर काम केलें ना, पूण विकास करतल्यांक काम करपाक आडायले। दर एका गोष्टीचो विरोधी पक्ष विरोधच करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळां। विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। आपले सरकार लोकांच्या कल्याणा खातीर काम करता आणि सरकाराचो दृष्टिकोन लेगीत सकारात्मक आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर एक मिशन के रूप में हम चल रहे हैं। किस राज्य में किसकी सरकार है, कहां किसका वोट बैंक है, इस सब से ऊपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये धरती पर चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत छोडो आंदोलनाची याद काडटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की आयज पुराय भारत साबार वायट घडणुको सोडपाची घोषणा दिता। 9 अगस्त वो तारीख है
जब ऐतिहासिक फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और फिट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है फिट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन फिट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी फिट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट फिट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा हांणी आयज पुण्यात सहकार समितीच्या डिजिटल पोर्टलाचो शुभारंभ केलो। पुणे बहुराज्य सहकारी समितीची देखभाल करपी केंद्रीय रजिस्टर कार्यालयाचे काम आयच्यान पुरायपणान डिजिटल जाला। ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय सहकार मंत्री शहा हांणी सांगले की महाराष्ट्र सरकार आंदोलनाचो केंद्रबिंदू आसा। देशाच्या उदरगती खातीर देशातल्या तरणाट्यांनी सहकार मळाचेर वावरूंक जाय अशें तांणी मुखार सांगले। समृद्धि का मतलब है छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत बनाने का मौका देना, छोटे से छोटे व्यक्ति को देश की आर्थिक प्रगति में योगदान लेने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देना और सहकारिता के माध्यम से इसका जीवन का उद्धार करना। और इसीलिए इस सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। आज हमने जिस पोर्टल को यहां पर शुरू किया है, देश की 1555 बहुराज्यीय सहकारी समितियों को इसका फायदा मिलेगा। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। इधर चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो। अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। केंद्रीय रायना मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी कुनो नॅशनल पार्कात जाल्ल्या वाघाच्या मरणाचेर आपले मत उक्तायले। मध्य प्रदेशात खबराकारांकडेन उलयतना ताणें सांगले की राना अधिकारी आनी पशु चिकित्सक वाघांची देखरेख करता। वाघांचेर जावपी प्रभावाची वळख करप सद्याक चालू आसा। ऑफिसर है, यंग वेटेरियन है, वो लोग बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं। ये पहला साल है जब चीतों का ट्रांसलोकेशन हुआ है। यहाँ की वेदर कंडीशन से होने वाले अन्य प्रभाव, उन सब चीजों पे कार्य लगातार चल रहा है और हर चीज पे की हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारे जो नामीबिया के और साउथ अफ्रीका के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी हमारी राय शेयर होती है। हरियाणात अजूनय कर्फ्यू लागू आसा। आज सकाळी 9 ते 12 मेरेन कर्फ्यूत सूट दिल्ली। लोकांक आवश्यक सामान घेवपाक ही सूट आशिल्ली। प्रशासन कायदो आनी सुवेवस्था जपपाचे काम करीत आसा। पुलीस आनी अर्धसैनिक जवान मोठ्या संख्येन हांगा नेमल्यात। जिल्ह्यात 8 ऑगस्ट मेरेन इंटरनेटाचेर बंदी हाडल्या।
पयली 5 ऑगस्ट मेरेन इंटरनेटाचेर हाडिल्ली बंदी आतां 8 ऑगस्ट मेरेन वाडयल्या. युक्रेन संकट सुटावे करपा हेतान सावदी अरेबियांत शांती वार्ता चालू आसा. रूस युक्रेन समस्येचेर शांतताय हाडप हो ह्या शांती वार्तेचो उद्देश आसा. ह्या शांती वार्तेत भारता सयत 40 देशांचे प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात. भारता वतीन राष्ट्रीय सल्लागार अजित डोवाल शांती वार्तेत भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. देशातल्या हस्तकला व्यवसायाक नवी मोख दिवपाक आणि देशाची हस्तकला संवसारभर फाकोवपाक दर वर्सा 7 ऑगस्टाक हस्तकला दीस मनयतात. भारतीय संस्कृतायेच्या 75व्या वर्सा आमच्या कारागिरांच्या कलेक उंचाय हाडपाचो यत्न सरकार करता. देशातल्या बायलांक रोजगार दिवपा वांगडाच हस्तकला आमच्या गिरेस्त संस्कृतायेचे प्रतीक आसा. पळोवया एक नियाळ. भारतात हस्तकलेक मोठी परंपरा आसा. भारतीय हस्तकारागीर विणकाम, छापकाम आणि सोबीत कपडे तयार करपाक संवसारभर प्रतिष्ठीत आसात. स्वतंत्रतायेच्या 75व्या वर्सा आमच्या हस्तकारागिरांक प्रतिष्ठा दिवपाच्या कामाक गती येवपाक लागल्या. हमारी पुश्तैनी रोजगार है. आज 7वां पुश्त चल रहा है. 2007 में मैंने यहीं नेशनल अवार्ड लिया था. इसको हमारे दादी जो पूर्वज के थे वो बोलते थे कि दस्सी होता है, और सूते को दस्सी बोलते थे देहाती भाषा में. दस्सी 10 का पालता है. हम सूता ले गए, फिर गलाए, उसको चरखे पर चढ़ाए, तो दूसरा घुमाया. मैंने 10 हिसाब से लीजिएगा 10 पीढ़ी तक उसका खान पान चलता रहता है. 6 से 8 महीने इस शॉल को बनाने में. यही इसी काम के लिए हमें मिला है क्राफ्ट टूरिज्म विलेज, हैंडलूम विलेज, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से. इसको कहते हैं कानी शॉल, पश्मीना कानी शॉल. ये फेमस है, किंग ऑफ द शॉल कश्मीर का. कच्छ में कोई घूमने आता है तो बोलता है कच्छ में क्या है ऐसा, तो हम दिखाते हैं भाई, स्टॉल में ही दिखा देते हैं कि कच्छ में वाइट रन है. वाइट रन में हमने जो पूरा वाइट रन के थीम पे ये बनाया हुआ है पूरा. ये रेत के डिब्बे रहते हैं, टेंट सिटी भी रहता है, वहाँ कैमल भी रहता है, और ये जो लेडीज़ हैं जो बहुत दूर तक पानी भरने जाती है वो भी दिखाया है. देशात 7 ऑगस्ट 2015 पयलो राष्ट्रीय हँडलूम दीस मनयलो. आयज हर शारांत हँडलूम उत्पादनाचे प्रदर्शन जाता आणि लोक तांकां खूब तेंको दीत आसात. मुझे यहाँ पर चिकनकारी एंड असम का जो मटेरियल होता है, जो उनकी हैंडवर्क होता है, वो मुझे बहुत पसंद है. बायलांक रोजगार दिवप धरून हस्तकला आमची सांस्कृतिक परंपरा आसा. पिढ्यान पिढ्याच्यान चलत आयिल्ली ही परंपरा अजूनही तितलीच प्रतिष्ठित आसा. हाथ का काम तो हाथ का काम ही होता है. हाथ में जो सफाई है या जो परफेक्शन है वो तो मशीन में नहीं आती. हैंडलूम का मटेरियल यू कैन वेयर एनीवेयर एनी टाइम. भारतीय हस्तकारागीर आपली उत्पादनां ऑनलायन सुद्दां विकतात. www.indiahandmade.com ह्या संकेतथळावेल्यान हो व्यापार चलता. जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी गोय भाजपान आयोजित केल्ल्या प्रशिक्षण शिबिराचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलां. दोनापावलाच्या इंटरनॅशनल सेंटरांत गोवा, केरळ, लक्षद्वीप आणि तमिळनाडू या राज्यांतल्या भाजपाच्या जिल्लो पंचायत वांगड्यां खातीर हे प्रशिक्षण आसा. ह्या सुवाळ्याक राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पक्षाचे लक्षद्वीपाचे अध्यक्ष कश्मी, प्रशिक्षण शिबिराचे समन्वयक गोविंद पर्वतकार, सरचिटणीस दामू नायक, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आमचो भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा पंचायत सदस्य जे साऊथ इंडिया स्टेटींतले आसात, केरळ आसा, कर्नाटक आसा, तमिळनाडू आसा, लक्षद्वीप आसा, गोवा आसा, ह्या स्टेटींतलो वर्कशॉप आज हांगासर जाता. 2 दिसांचो वर्कशॉप आसा. हो अटेंड करपा खातीर आमचे सगळे झेडपी सदस्य हांगासर आसा. अंत्योदय तत्वाचेर सरकाराच्यो योजना कश्यो पावोवच्यो हाज्या खातीर आमी काम करता. परत एकदां मोदी सरकार, परत एकदां भारतीय जनता पार्टी सरकार 2024ची निवडणुका हाची तयारी आतां पासून प्रत्येकाक ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात जाल्ली आसा. त्या कार्यक्रमाच्या वर्कशॉपाक हांव उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक आनी पयलें सेशन घेवपा खातीर हांगासर आयिल्लो. हांव तांचे सगळ्यांचें गोंयांत स्वागत करता. साकोर्डा धारगे हांगाच्या तृप्ती तुळशीदास गांवकार हांचे घर पावसान कोसळ्ळां. हे घर श्रमधाम येवजणेंतल्यान बांदतले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकार हांणी दिल्या. ह्या वेळार तांच्या वांगडा घराची पळोवणी करपाक थळावे आमदार गणेश गांवकार हाजीर आशिल्ले.
ही योजना आसा ही योजना म्हणजे साधारणच्या जुन्या काळांत जर गेले जाल्यार आमी 50-100 वर्सां पयलीं 50 वर्सां पयलीं पयशाक मोल नासतालें, मनीसपणाक मोल आसतालें. म्हणजे खंयचोच मनीस जो आसा न्ही तो तसो भुकेन किंवा असो असाय हताश उरनाशिल्लो. कारण गांवचे लोकूच गांवच्या लोकांक सांबाळटाले, मदत करताले. एक मनीस जर असाय हताश आसत जायत न्ही ताजें शेतकामां मदत करपाची, ताजें घर शिंवपाचें, घर विणपाचें, बाकी सगळें आसा न्ही गांवचे लोक जॉयंट येताले आनी ते मदत करताले. म्हणजे तीच कन्सेप्ट जो आसा न्ही तो पुनर्स्थापीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या श्रमदान योजनेंतल्यान हें आसा आमी प्रयत्न केल्लो आसा. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. नमस्ते इंडिया. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई Nous इंडिया. sommes l'Inde. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. हिंदियान. सलाम हिंदुस्तान. We are India. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. आयज भारत आणि वेस्ट इंडीज पंगडा मदीं दुसरो T20 खेळ गुयानाच्या प्रोविडन्स स्टेडियमार जातलो. पयल्या T20 खेळात वेस्ट इंडीज पंगडान भारताक 4 धांवड्यांनी हारयले. आयज भारतीय पंगड जिखपाच्या हावेसान खेळा मळार देंवतलो. एशियन चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी खेळात आयज भारत आणि मलेशिया हांचे मदीं खेळ जातलो. भारत आणि जपान मजगतीचो खेळ बरोबरीन जाल्ल्यान आयज भारत हो खेळ जिखपाचो यत्न करतलो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या तामिळनाडू भेटेर. आयज तांणी चेन्नई विश्वविद्यालयाच्या 165व्या पदवीदान सुवाळ्यात घेतलो वांटो. भारतीय रेल्वेच्या उदरगतीक नवी दिशा दीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 508 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकास कामांचो व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान बसयलो बुन्यादी फातर. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा हांणी आयज पुण्यात सहकार समितीच्या डिजिटल पोर्टलाचो केलो शुभारंभ. युक्रेन संकट सुटावे करपा हेतान साऊदी अरेबियन शांती वार्ता आसा चालू. रूस युक्रेन समस्येचेर शांतताय हाडप हो ह्या शांती वार्तेचो उद्देश. आणि आयज भारत आणि वेस्ट इंडीज पंगडा मदीं दुसरो T20 खेळ गुयानाच्या प्रोविडन्स स्टेडियमार जातलो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.